नमस्कार. आयज म्हापशा हांगासर एक व्हडीचो इव्हेंट जालो. हो इव्हेंट सोंपलो आनी मदींच दोन ग्रुपां मदीं झगडी जाली आनी ह्या झगडीन शौर्य मयेकर हो बरोच इंजर्ड जाल्लो आसा. एका म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर येलो, थंयच्यान ताका जीएमसीन रिफर केल्लो आसा. आनी दोग जाण आहले, तांकां एकट्याचो कानाचो पड्डो फुटला अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या आनी दुसऱ्याचेर जी बियरेची बॉटली आसा ती कोणे तरी मारली आनी तो बरोच इंजर्ड जाल्लो आसा. तेजेरूय म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत उपचार घेवन ताका थंय डिस्चार्ज दिल्लो आसा. आनी जो इव्हेंट जाल्लो त्या ऑन द स्पॉटाचेर जे कोण आसले आय विटनस तेंच्यांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनान येयले. म्हापसा पुलीस स्टेशनान थोड्यांक डिटेनूय केल्ले आसा अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली आसा. एग्जॅक्ट हो सीन कितें जालो तें आजून पर्यंत क्लियर कळिल्लें ना, पूण म्हापसा पुलीस ह्या हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन तेंची करतात. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार.